आम आदमी पार्टी ही एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी. आर गोल वॉज नॉट पॉवर बट इट वॉज टू रिमूव करप्शन अँड गिव गुड गव्हर्नन्स. सो आमची टेम्पलेट जी आसा तुमी खंयी पळयात देशभर विधानसभेचे खंयच्याच इलेक्शनान आमी अलायन्स करूंक ना, वेदर इट इज दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात. वॉट वी हॅव डन इज बिकॉज वी आर अ रिॲक्शन to the dirty politics, the corrupt politics of BJP and Congress, we have given a complete alternative to BJP and Congress. सगळ्या राज्यांनी आमी सगळ्या सिटांनी बरे कॅन्डिडेट्स दिले, एक CM फेस दिलो, एक मॅनिफेस्टो दिलो विच इन द फॉर्म ऑफ केजरीवाल गॅरंटीज. सो लोकांक एक दाखोवपाक की बाबा इफ यू डोंट वॉन्ट BJP और काँग्रेस, दिस इज वॉट वी आर ऑफरिंग. तुम्ही झाडूचो बटन दामलो जाल्यार फुडली 5 वर्सां तुमकां कितें मेळटलो, तुमचो फेस कोण आसतलो, दॅट कंप्लीट पॅकेज वी वर ऑफरिंग. नाव इट वर्कड अमेझिंगली इन डेली 2013, 2015, 2020 येदा मोठ्या संख्येन आमचो सरकार घडलो. पंजाबाक पयलेदा 2017 सक्सेस जालो ना, 2022 जालो. देर ऑल्सो 92 आउट ऑफ 117 सीट्स, अमेझिंग मेजॉरिटी. गोंयान वी ऑफर्ड इट इन 2017, 2022. दोनूय वेळा सक्सेस जालो ना. आता 2027चे 2 सीट आयले, पूण वी कूड नॉट रिप्लेस BJP अँड काँग्रेस. वी कूड नॉट गिव एन ऑल्टरनेटीव टू द डर्टी पॉलिटिक्स. सो आता 2027 करूंक जाय काय नाका हो एक्चुअली प्रश्न आमकांय पडला, बिकॉज इट हॅज नॉट वर्कड इन द लास्ट 2 टायम्स. आणि सिन्स आर प्रायमरी ऑब्जेक्टीव टुडे इज वी हॅव टू डिफीट द BJP ॲट ऑल कॉस्ट्स. सो त्या खातीर people are asking whether you are going to be in an alliance or not, right? So हाजेर हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की एज अ प्रिंसिपल जशें सांगलें, बिकॉज वी हॅव दीस टेम्पलेट ऑल ओवर विधानसभा इलेक्शन्स, वी आर नॉट अगेन्स्ट अलायन्स एज अ प्रिंसिपल, पूण दॅट अलायन्स शूड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी पळयता आसतले 2024चे लोकसभा इलेक्शन इंडिया अलायन्स जालें. तें कोणें घडयलें तुमकां खबर आसा? नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दीस. 2023चे मुद्दाम तुम्ही न्यूज काढत दाखयता. यू विल सी इन मे एंड जून यू विल सी न्यूज लायक अरविंद केजरीवाल विजिट्स तामिळनाडू, मीट्स CM MK Stalin. Arvind Kejriwal visits Kerala, meets CM Pinarayi Vijayan. Arvind Kejriwal visits Maharashtra, meets Uddhav Thackeray. Arvind Kejriwal goes to West Bengal, meets Mamta Banerjee. हे कित्याक केलें ताणें? एक राज्यसभान एक सामको डेंजरस बील येवपाचो आशिल्लो. सो ही वेंट टू ऑल द ऑपोजिशन लिडर्स ऑल ओवर इंडिया आनी तांकां एकठांय केलें. अँड फ्रॉम दॅट युनिटी दॅट ही क्रिएटेड, इंडिया अलायन्स नॅचरली एमर्ज. 2024चे जे इंडिया अलायन्स आशिल्ले दॅट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आम आदमी पार्टी अँड अरविंद केजरीवाल. सो कोणेच अशें चिंतचें न्ही की आम आदमी पार्टी. हय, एक्झॅक्टली. इनफॅक्ट वी आर जशें आमी भारतीय जनता पार्टीक नॅशनल लेवलाचेर हरोवपाक इंडिया अलायन्स केलें अँड वी लेड दोज एफर्ट्स. Goa also we are ready if the objective is to defeat BJP and provide corruption-free governance. We will not only be part of an alliance, we will lead the efforts to make this alliance a success. आणि हांव कित्याक म्हणटा हें? सक्सेस फॉर अस इज नॉट जस्ट डिफिटींग BJP. डिफीट करतकच कितें करतले आमी? कित्याक आज BJP लँड स्कॅम करता, आज BJP करप्शन करता, आज TCP अमेंडमेंट्स करून जागे विकतात. हें पयलीं सांगून नाशिल्लें? BJPच्याच राज्यान जाला. SEZ स्कॅम जाले. ब्लेमिंग काँग्रेस ऑल्सो. ना वॉट इट इज. SEZ स्कॅम जालो, मायनिंग स्कॅम जालो. सो वेन वी से वी आर गोइंग टू डिफीट BJP, वॉट आर वी गोइंग टू ऑफर इन रिटर्न? म्हळ्यार आमी 17-2 काडून परत 16 बी हाडपाचें. सो दीज आर ऑल क्वेश्चन्स इन पीपल्स मायंड. सो वी आर सेयींग दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स, बट इट हॅज टू बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स and it is not just a short term alliance to defeat the BJP आणि तांकां भायर काडून आतां आमी लुटपाचें. तशें न्ही. वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एन अलायन्स. आणि डिफिटींग द BJP मीन्स यू हॅव टू गेट इलेक्टेड अँड यू हॅव टू स्टे विथ द अलायन्स. BJPन परत उडकी मारूंक जायना. करेक्ट. दॅट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विथ सम ऑफ द अलायन्स पार्टनर्स. सो दॅट इज द रिजन वी हॅव बीन हेजिटंट. पूण नाव आय थिंक वॉट इज हॅपनिंग इज आतां 1 वर्स उरलां. लोकांची अशी इच्छा आसा. सो आय थिंक वी आर थिंकींग ऑन दोज लायन्स अँड वॉट वी हॅव ऑफर्ड एज अ सोल्युशन इज दॅट पयलींच आमी अलायन्स म्हणटकच सीट शेअरिंग, कोणाक खंयचो सीट मेळटलो. लेट अस नॉट इवन गेट टू दॅट पॉयंट. बिफोर अलायन्स लेट्स डू एन अलायनमेंट. कळ्ळें तुमकां? वी हॅव टू हॅव सम टीम बिल्डिंग. ही टीम विथ अदर पार्टीज म्हणटा तुमी काय? विथ अदर पार्टीज एब्सोल्युटली. वी हॅव टू लायक जशें सांगलें हें
BJPक हरयतकच फुडलीं 5 वर्सां सरकार कितें करतलो, दॅट एजेंडा हॅज टू बी डिस्कस्ड न्ही. सो आर सजेशन इज दॅट instead of just fighting over seat sharing, let us show Goa and Goans that we are fighting for their issues and not just for our share of power. कळ्ळें तुमकां? So our proposal to all opposition parties today is that let us meet not for seat sharing, but let us decide the common minimum program first. आतां आम आदमी पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा, काँग्रेस पार्टी आसा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा. एवरीबडी हॅज देअर ओन एजेंडा. आपाचे तुमी जाणा केजरीवाल गॅरंटीज आसा, आरजीचो तुमी स्टँड जाणा, काँग्रेसीचो गोवा फॉरवर्डाचे तांचे एजेंडा आसा. सो सम प्लेसीस वी वील एग्री, सम प्लेसीस वी वील डिसएग्री. सो लेट अस हॅव दोज कॉन्वर्सेशन्स फर्स्ट, फायनलायज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दॅट वी एग्री ऑन, लोकां पर्यंत पावोवया, लेट देम कन्फर्म दॅट येस this is the alliance that we want to defeat the BJP and these are the issues where we want you guys to run for 5 years.